सुरुवाते गीत घेऊया देवाचे वेदी सुरे. देवाचे वेदी सुरे Kushal kasuntas maka ditanya Deva shini sastura तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता. आयज आमचो भाव आंतोनियो एंड जुलियेता 25 वर्सां काजाराची ती आयज समरमतात. देवान तांकां ह्या एकवटान दवरलेलीं आसात. तो देवाक ती आर्गां दिवंक आयल्यान आनी देवान तांकां देणी दिलेली आसा. दोगां भुरगीं रोशविन आनी डेझी हांचे पासत ती खूब खुशालकाय भोगतात, कित्याक देवान ही देणी तांकां दिली आनी ताणेन दोगांयनी देवाच्या येवजणी प्रमाणे तांकां वाडयलेली आसा. ही व्हडली खुशालकाय तांच्या जिवितांतली आनी ती आयज हो दीस समोरमक हांगसर आयिल्ली आसा. आनी तुमी सगळीं जाणां तांची इश्टां दायजी हांगसर तांचे बरोबर आसात देवाक आर्गां दिवच्याक. तर ह्या मिसान आतां वांटो घेतना आमचे दोगूय जाण फादर हांगसर आसात. ते आनी आमी तुमचे पासत मागता ह्या समारंभान तुमकां देवान भरपूर आशिर्वादान भोगची आनी आनिकूय 25 वर्सां तुमकां दिवची म्हूण. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भाव भयणेनो, दादल्या बायल्याचो एकवट जावन आसा एक करार. हो करार एकवटाचो आनी विस्वाशीपणाचो. देवाच्या सासणीक करारान तो एक जाता. असो हो दादल्या बायल्याचो एकवट देवाच्या कराराचो रूपकार जाता. हेंच देणें आंतोनियो आनी जुलियेतान फाटल्या 25 वर्सां आदीं आपणाक देवा कडल्यान घेतलें. देव तांकां भेटलो आनी तीं देवाक भेटलीं. आनी मोगान
करारान ती आयज पासून जियेली. देखून आयज ती अशें म्हणटात, मोगा करार जियेली, मोगान देवाक भेटली. असोच हो तांचो एकवट सदांच तिगोंक आनी जिवितांतल्या येतल्या अडचण्यांक आनी प्रश्नांक काळजीदारपणान आनी पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन फुडो करूंक आनी आपल्या दोगूय भुरग्यांक रोशवीन आनी डेझी सांगाता देवान केलेल्या सगळ्या बरेपणा पासत तांबो नासतना दिनवासूंक पवित्र सोबे आनी समाजाच्या बरेपणा पासत कुटुंब जावंक ह्या मिसान तांचे खातीर आमी मागुया. भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं जाणां देवाची भुरगीं खरी आनी देवा सारकी आमी सगळ्या जाणांक बरें करूंक जाय आनी मोगान आसलेली अदीक करूंक जाय. पूण केन्ना केन्नाय चुकी घडटात. आमी एकामेकाक म्हण हितून दुखयता आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. मागीर आमकां दूख भोगता. पूण केन्ना केन्नाय ही पातकां आमची थिचूरच उरतात. आमी केन्नाय भायर काडूंक ना ती. पूण आयज हो दीस जावन आसा ज्या वेळार आमी कितेंय तरी भितर दवरलेलें आसा एकामेका विशयी, जाल्यार तें आमी कबूल करया देवा मुखार आनी तातूंतली आमी मोकळीं जावया. आनी हे परी देवाच्या मोगान अदीक आमचें जिवीत सारून एकामेकाचो मोग ताणें केला ते भाशेन करच्याक आमी आतां देवाची कृपा मागया. पूण बोगसणे मागच्या आदी आमची पातकां आतां आमी कबूल करया आनी म्हणया सगळीं जाणां, हांव पातकी सूर पुद्रेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्येवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन.
मागुया. सर्गीच्या बापा, आंतोनियो तुझ्या पुताक आनी जुलियता तुझे दुवेक तुटो नासलोले लग्न गांठीत तुवें एकठांयल्याय आनी ह्या 25 वर्सांनी तांच्या कोश्टां आनी सुखां मदें एका काळजाची करून तुवें तांकां सांबाळल्याय. तांचो प्रतिमेक अदीक निर्मळ कर आनी वाडय आनी आपल्या भुरग्यां बरोबर दिसान दीस अदीक पवित्र जावन एकामेकाक ती आदार दिवं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. भाग्यवंत जिवांचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या सुपुल्ल्या भुरग्यानो, खरो मोग म्हणल्यार उतरांनी आनी जिबेनूच न्हय, बगर कन्यांनी आमी दाखोवंक जाय. आमचें अंतस्कण आपणाकूच गुन्यांवकार दिसल्यार लेगून एकेच कुणे वरवीं आमी स्वता प्रमाणें चलता म्हूण आमकां गमोन येतलें आनी आमचीं काळजां ताच्या मुखार आमी शांत करतले. कित्याक देव आमचें अंतस्कणा परस व्हड आनी सगलें ताका तावें. प्रितीच्या भुरग्यानो, आमचें अंतस्कण आमी गुन्यांवकार म्हूण दाखयना जायत जाल्यार देवा मुखार आमकां पूर्ण विस्वास आसा. कितेंय आमी देवा लागीं मागलें जाल्यार तें आमकां ताचें कडचें मेळटाच, कित्याक ताच्यो आज्ञा आमी पाळटा आनी ताका मानतात तें आमी करता. ही तर ताची आज्ञा. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर आमी बावाट दवरचो आनी ताणें आमकां आज्ञा दिल्या ते प्रमाणें एकामेकाचो आमी मोग करचो. आनी जो कोण ताच्यो आज्ञा सांबाळटा तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचें सवें जियेता. तो आमचें सवें जियेता म्हूण ही खुणां आमकां आसा की ताणें आमकां आपलो आत्मो दिला. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक स्वभाव कसो गीत घेवया. उतरा मोदे उतर जिवे.
उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvispor तुमचे सवी आसूं तुमचे सवे आसूं. जुवां पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणले, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेनूय तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापायच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा, तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो कुरात. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो आनी मोगाल आंतोन आनी जुलियेता, आयज आमी सगळीं कुशालकायेन देवाक दिन वासूंक ह्या गोंयच्या साहिबाच्या फिरगोजेंत आमी एकठांय जाल्लीं आसा. तुमचे देण्यां खातीर देवाक दिन वासूंक 25 वर्सां फाटलीं तुमी सांगाताक ज्या सुरवातीच्या उतरांनी आयकलां, जो करार तुमी केल्लो, ह्या मोगाच्या करारान तुमी जियेलीं. जिरूल फाटलीं 25 वर्सां सगळेंच बरें आसलें अशें म्हाका दिसना. बाबा कितें म्हणटा तूं बाय? A sheep is safe on the shore, but that is not the reason why it is made for. एक तारू, एक शीप जेन्ना शोरार आसता जावं धोक्यार आसता, सुरक्षीत ती. पूण ही तारू बांदला, ही व्हडली शीप बांदल्या त्या धोक्यार रावंक न्हय. जिरूल धोक्यार येता ती
अनलोड करता, लोडिंग करता, गरजेच्यो वस्तू घेता आनी परतून वाटेक लागता. आनी वाटेक लागले उपरांत दर्यांत वेताना जिरूल वादळ मोडा वर्साक हेंच तारू परतून धोक्यार आयले जेन्ना तुमी तुमचे वरोस लग्नाचे समारंभला. तुमी देवाक दिन वाचलेले आसा, तुमी देवाक अर्गांव दिल्लो आसा. दर एक वर्साक परतून जेजूस येवन तुमी जेजूक दिन वाचून दीस चाललेलो आसा. पूण आयज एक किरीत भाशेन 25 वर्सां उपरांत नव्यान तुमी आयलेली आसात देवाक दिन वाचूंक. कित्याक हें तारू 25 वर्सां उपरांत घोडे ड्राय डॉका करूंक पडटा, घोडे एकठांय सगल्यो वस्तू करूंक पडटा. पूण तुमी ही ड्राय डॉकाची गरज जावंक ना. परतें जाल्यार आयज पुर्यान मोगान, शांतीन, एकवटान एके भाशेन जो करार तुमी केल्लो मोगाचो करार, ह्याच करारान तुमी जियेली देखून आयज परतून 25 वर्सां उपरांत देवाक दिन वाचूंक आयिल्ली आसात. आनी तुमचे पासत देवाक दिन वाचतना मोगाळ रोश्वीन आनी डेझी तुमकां तुमची आवय बापाय उदाहरण. मोगाळ बाबा भयणानो, आमकां सगल्यांक ही आमची भाव भयण आमकां उदाहरण. आधुनीक काळार जेन्ना तारवू दर्यांत आसता, वादळ मोडाक सांपडटा, कितलीं तारवां काबार जाल्लीं आसात, कितले कुटुंब काबार जाल्ले आसात, कितले कुटुंब तुटलेले आसात आमी जाणात. हेकाच लागून हांव म्हणटालो ही जोड आंतोनियो आनी जुलियेता जाचे पासत आयज हे पवित्र इगोर्जेंत आमी देवाक दिन वाचूंक आयलोली आसा. आमकां सगल्यांक एक उदाहरण. जिरूल जिवितांत सूख आसा जाल्यार दुखूय आसा, खुशालकाय आसा जाल्यार कश्टूय आसात, वादळ मोडाय आसात. पूण जेन्ना आमी ही वादळ मोडां घेवन एकठांय रावतलीं, एकामेकाक समजतलीं, एकामेकाक बोगसतलीं, तेन्ना जिरूल आमचे तारू जेजूच्या सांगाताक आमी ताका जाय थंय घेवन वचूंक पावतलीं. म्हणटच मोगाळ आंतोनियो आनी जुलियेता आयज तुमचे पासत आमी देवाक दिन वाचतना तुमकां किरीत गोठाय मागता. 25 वर्सां उपरांत नव्यान हें तारू धोक्यार आयलोलें आसा. जशे पळय हें दारू येवन गरजेच्यो वस्तू घेता, गोठाय घेता, जेवण घेता, वस्तू घेता, नव्या मनशांक घेता. तुमी जेजूक घेवन, जेजूची गोठाय घेवन, पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद घेवन हे नव्यान ही यात्रा तुमी सुरू करतना तुमकां देवाचो आशिर्वाद तुमचेर आमी मागता. आनी तुमचे वरवीं तुमचे कुटुंब, तुमची दोगांय भुरगीं खुशाल आसची म्हूण आमची खालती मागणी. मोगाळ बाबा भयणानो, ह्या जोडयाचो आंतोनियो आनी जुलियेताचो आमी उदाहरण घेवया. वादळ मोडां जेन्ना जिवितांत येतात तेन्ना जेजूक आमी हाडुया. कित्याक तांच्याय जिवितांत आसलेले कश्ट, आसलेले दूख, आसलेले प्रश्न, आसलेलीं वादळ मोडां जिरूल तरी आसतना सुरवातीच्या उतरांत आमी आयकलां ते भाशेन हो करार जो ताणें केल्लो, वाचपांत आमी आयकलां ते भाशेन ह्या मोगान जी ही यात्रा तांणी सुरू केल्ली, ह्याच मोगान ती जियेली म्हणटच तांचें उदाहरण आमी घेवया आनी आमचेंय जिवीत, आमचेय कुटुंब मोगाचें कर म्हणून हे पवित्र मिसाक मागतना किरीत भाशेन हे जोडया पासत, तांच्या भुरग्यां पासत आनी आमच्या समेस्ता पासत आमकां सगल्यांक देवाच्या मोगाची मनशां, देवाच्या मोगाची भुरगीं कर म्हणून हे पवित्र मिसांतल्यान मागुया.
आंतोनियो आनी जुलियटा ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पोर आपलो आशिर्वाद घाल. हांव आंतोनियो म्हज्या मोगाची आनी विस्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. आंतोनियो म्हज्या मोगाची आनी विस्वाशीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. Pridimo do dunia e que volte sul sarco novo dveta. उभी राहूया. आम्ही आता या आमच्या भावा आंतोनियो आनी जुलियता पासत आनी ताच्या भुरग्यां पासत ताच्या कुटुंबां पासत आतां आमी थोडी मागणी देवा मुखार मांडुया. आयज जावन आसा फेस्तूय
आज बुडव्यांचे महान दूतांचे राफाएल, गाब्रिएल आणि मायकल ते तांचे पासत मागतात. त्या भायर शावेर आमचो गोंयचो पाय तांचे पासत मागता आनी ताका लागून ताणें हो जागो निवडलेलो आसा. तर ह्या मागण्यांतल्यान आमी तांच्या सगल्या इंतेसां पासत मागया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी तांणी केल्ल्या मुणयारीपणाचो करार विस्वासीपणान जियोवन खऱ्या भावार्थाचे वळखींतल्यान पोरजेक आपल्या आपोवण्यांतल्यान देवाक भेटपाचे प्रयत्न चालूच दवरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आंतोनियो आनी जुलिएटा फाटलीं 25 वर्सां सगळ्या प्रश्नांक आनी कोश्टांक फुडो करून मोगान जियेलीं आनी लग्नाचे तपासणेंतल्यान देवाक भेटलीं. अशींच तांणी आपलें फुडलें जिवीत सारूंक तांकां बापाची गोटाय आनी बळ मागुया. आंतोनियो आनी जुलिएटा हांच्या भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचे त्याग आनी कोश्ट सदांच वळखून आनी मनांत दवरून आपल्या बऱ्या कोडण्यां वरवीं तांकां खुशाल दवरूंक बापाचो उजवाड तांच्या भुरग्यांक मागुया. आंतोनियो आनी जुलिएटा हांच्या मरून गेल्ल्या फामिलीच्या वांगड्यां पासत मागुया. देवान तांकां सगल्या पातकांच्या भोगसणें दिवंक आपल्या वैभवांत भितर काडूंक बापा लागीं मागुया. तुमची खाजगी मागणी आता आमच्या भाव आंतोनियो ताचे पत्नी जुलिएटा, रोशवेन आनी देसी पासत आमी खास मागणी आसा ती आमी देवा बापा मुखार मांडुया. सर्गींच्या बापा, ही आमची मागणी आमी तुजे मुखार आमच्या भाव आंतोनियो आनी जुलिएटा आनी रोशवेन आनी देजी पासत उबारलेली आसा. ही आमच्या काळजांनी जी मागणी आसा ती तूं वळखताय, तो तुजो सुबा आशिर्वाद तांचेर पाठय. सुर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सांबाळूं. सुर्वेस्पोर आपल्या मुखामळचो पोरजोळ तुमचेर घालूं आनी तुमकां प्रसन्न जावं. सुर्वेस्पोर आपले मुखामळ तुमकां दाखोवं आनी तुमकां शांती दिवं. तर ह्या वेळार सायबीण माय कडेन मागया हो कुटुंब तिणें राखचो आनी सांबाळचो म्हणून सगळीं जाणां आतां आमी बरोबर नोमान मोरये म्हणया. नोमान मोरये कृपेन बोलले सुर्वेस्पोरचे ठाय आसा, ओसऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मरिये देवाची माय, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आतां आमी भेटवणीचें हें घेवया, मिरवणूक घेवया. केक
केक वर्तुरता खुना गोडसाणाची आनी कुशालकायेची. आमच्या जिवितांतली गोडसाण आनी कुशालकाय दुसऱ्यां बरोबर वांटूंक आमकां गरज आसा. ह्या समाजांत जियेतना आनी आमचीच गोडसाण दुसऱ्यांक दिवंक आनी तांचेय जिवीत कुशाल बरीत करूंक हीं दाणां बापाक भेटयतात. फळां. आमच्या काळजांत एक बोरवांसो दवरून आमी कसलीय रोंपी लायतां की ती वाडो ताका फुलां वो फळां येतलीं म्हूण. हो जावन आसा आमचो बोरवांसो. आनी तांणी आपलो बोरवांसो आपल्या 25 वर्साच्या काजारी जिवितांतल्यान आपल्या भुरग्यांक, शेजार सामाऱ्यांक आनी इश्टा मित्रां मोदें शिंपडायल्या. देवाची ही गिरेस्तकाय जी तांणी ह्या फाटल्या 25 वर्सां अणभवल्या ती आयज आपल्या दोगांय भुरग्यां बरोबर ह्या फळांच्या रुपान आपल्या काळजांतले आवंडे आनी आवेस त्रियेक देवाक भेटयतात. उंडो आनी सोरो. ही म्हजी कूड. हांवें ती तुमचे पासत समोर पोवची आसा. हें पात म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. ह्याच कराराची आनी सोम्याच्या एकवटाचोर एकलीं भागीदारां. असल्याच भागीदारपणान आंतोनियो आनी जुलियतान आमच्या आवय बापायन फाटलीं 25 वर्सां मिसा बलिदानांत वांटो घेतलो. हे कराराचें आपोवणें जेजू दर मिसांत उंड्या सोऱ्याचे मोडणे मिसळणे वरवीं परत परत करीत आसा. हेंच देणें आमी भावार्थान शेवूंक हो उंडो आनी सोरो पवित्र जावंक आंतोनियो आनी जुलियता आमच्या सगळ्यांच्या नांवान बापाक भेटयता. भेटोवणे वेळार गीत घेवया देणी आमची. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा,
तुझ्या भुरग्या आंतोनियो आनी जुलियताच्या लग्नाच्या रुपया उत्सवा दिसा तुका आर्गां दिवन आमी समर्पिता तोलयो कोणवळेन तूं मानून घे. जावं तो आमकां सुभाष शांतीची आनी संतोशाची सोडवण सदां वावती जोर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देव सैमान जेजू सवें मनशाक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुजे मोहिमेच्या दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे पोरजे लागीं स्थापलोय तोगच्याक काळा काळी. उतरां व्हरती येवजण ही तुज्या मोगाची. त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादल्या बायलेच्या लग्ना संस्कारांत सुफळ करूंक खुणा तुवें आमकां दवरली. असो लग्ना संस्कारा वरवीं तुजे येवजणेचो आमकां उगडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती तुज्या मोगाचें किर्तन निरोंतरी एकाच ताळ्यान आमी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच बरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्या शिस्तांक दिली आनी म्हणलें,
तुम्ही सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मुनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोटपोर गोटुया तुझ्या कुर्स जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणोवणी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्वी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमचे गोंवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते सगल्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची कित भाशेन ह्या जोडयाची आंतोनियो जुलियेता, तांच्या भुरग्यांची रोशवेन आनी डेझी आनी आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवा मायेची सांगाती तिचो पोती बाय घेवन झुजे बाय घेवन धर्मदुता आनी स्वरूपकाणी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आंतोनियो आनी जुलियेता, तुमचे पासत आमी सदांच मागता आनी आयज मागोत आयिल्लीं आसा सुरवातेक थान आतां पर्यंत. तर ह्या वेळार तुमची सगळी मागणी इंतेसां मनांत धरून आनी तुमच्या भुरग्यांची आमी आतां जेजूच्या एकवटान जेजून शिकयल्लें मागणें बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान ओथरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक आनी जीं घरां आसात तांकां
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोडशिल्लो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजूकांच्या काळजांत शेवंक वेतना गीत घेवया. म्हज्या देवा तूं सोर बरो.
मागुया. सर्गीच्या बापा, ह्या पोती पोतणीक आंतोनियोक आनी जुलियताक आपल्या भुरग्यां आनी इश्टां बरोबर तुज्या कुटुंबाच्या जेवणाक बसून तुवें संतोश बरीत केली. जेजूच्या मास रोगत्याच्या ह्या जेवणाक तांचो काळजाचो एकवट दिसान दीस ओदीक थीत जावं. धिरान आनी संतोषान तुज्या आज्ञाच्या मार्गान ती चलोवंक आनी शेकी सुर्गेच्या जेवणाक बरोबर वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. मातशी बसात. Good evening, everyone. First of all, I would like to thank Almighty God for bestowing His abundant blessings on my parents, Antonio and Giulietta, on their 25 years of togetherness, and giving us such lovely parents who have nurtured us over the years with their unconditional love and countless sacrifices. 25 years ago, my parents held their nuptials in this church, the Basilica of Bon Jesus, and their main celebrant was Father Norman Almeida. And here we are again as they renew their vows. We are highly privileged to have Father Norman here with us today. We would also like to thank Father Joseph Fernandez for his wonderful and inspiring homily. We also appreciate Father Patricio for granting us permission to celebrate Holy Mass in this church and for being our main celebrant. Thank you, Father Patricio. Thank you, Father Norman, and thank you, Father Joseph. I thank the choir for their melodious voices, the sacristans for helping with the arrangements, and the media team for the live streaming and making it possible for relatives and friends to join us virtually. I express my deepest gratitude to all of you who have shown their love by gathering here, and to those attending this live service. Please join us for the reception to share in our joy. Hoping to see you there. Thank you. जुलियता आनी आंतोनियो, तुमी खूब तोकस घेतलो हे मी सांगसोर म्हणून तूं सेलिब्रेट करच्याक समारंभाक. तुमी एक पाटी न्हय दोन पाटी पर्यंत आयिल्ली आसात आनी सगळी बंदोबस्त तुमी केल्ली आसा. कित्याक तुमकां व्हड भक्ती भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे तो आमचे पासत मागता आनी तुमचे पासत ताणें खूब मागलां. ताका लागून तुमचें काजारी जिवीत तुमी बरे भाशेन सारलां तर तुमचे उपकार तांचे सोबे आसात. ताका लागून तुमच्या सगळ्या दायजांक घेवन तुमी हांगसर आयल्या. फादर नॉर्मनान तुमकां खूब मदत केल्ली आसा इतलीं वर्सां आनी हेरूय फादर तुमकां मदत करतात. तो देवाक आर्गां दिवया. देवान तुमकां ही काय बरी देणी दिल्ली आसा ही दोगां भुरगीं रोसवेन आनी देसी. तर आमी देवाक आर्गां दिवया तांचे पासत. देवान ताका सांबाळल्यान राखल्या. तर आतां आमी आशिर्वाद घेवया आनी देवाच्या मोगान सदांच रावया. ताणें आमकां तो हुकूम दिल्लो आसा, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. तर हें बेस हांव तुमचेर सदांच आसूं आनी तुमच्या भुरग्यांचेर. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. फादर नॉर्मन आनी फादर जोझफ म्हजे बरोबर आसा. हें बेस हांव तुमकां दिवच्याक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सोर दितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगाच्या आज्ञा प्रमाणे तुमकां जेवंक धाडटा. देवाचे बरोबर. आतां तुमचे पासत हांव भाग्यवन फ्रांसीस शावेराचे मागणें म्हणटा.
आनी हे परी तुमच्या जिवितांत ताणें विनंती करून तुमकां भरपूर बेसांव दिवचें म्हूण मागता. भाग्योन फ्रांसीस शाबेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें, देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता, जणेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबें बापाक वाखाणटा. आमेन. शेवटाक गीत घेवया, म्हज्या आदाराक पाव.